हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आहे तुम सगळी? हांव ह्या बरें. आनी आयज हांव तुमकां न्हू हॉट एंड स्वीट चिकन कशें को हांव कोत न्हू तशें को हांव तुमकां ती रेसिपी शेअर कोत्तोलें एज ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आतां मातशें किचना वयता आनी तुमकां दाखयता कितें कितें जाय तें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या हॉट एंड स्वीट चिकन करपा न्हू हें पळय चिकन एशें को हांव कट कोतो तें आतां बट एशें को लांबे हाडलोले एशें करून तुमच्यान जात जाल्यार वीथ बोन पासून केल्यार जाता. ओके, वीथ बोन आनी बरो लागोता. बट सद्याक म्हाका नाल्लो म्हणसो हेच घेता. ओके, सगळे बारीक पीस कट कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितको कट केले ते. आनी मागीर ताका हांवें मॅरिनेट करपा दवरपा न्हू सम मसालाज बी लायन सो ते दाखयता तुमकां. सो हेचो एक कट केले ते अशें बारीक कट केले. ओके, कित्याक न्हू ते मागीर फ्राय कोता तेन्ना कॉर्नफ्लावर बी लायता आनी मोठो जाता ते सेव. ओके, ते ताका मातशें बारीक कट करून घेवपाचें. आनी हे न्हू 500 ग्रॅम आहलोलें. ओके, सो आतां ताका मसालाच घालया. सो फर्स्ट आमी सॉल्ट घातोली. तुम चिकन घेताय तितू प्रमाणे आनी तुमगे टेस्टा प्रमाणे. ओके, हाफ टीस्पून सो हांवें टर्मरीक पावडर घेयला. 1 टीस्पून सो हांवें रेड चिली पावडर घेयला. 1 टीस्पून गरम मसाला. हाफ टीस्पून हांवें चिकन मसाला घायला. आनी 1 टीस्पून हांवें तंदुरी चिकन मसाला घेयला. 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. ओके, आनी हाचो हाफ लिंबू घातो आनी हांव मिक्स कोत्तोलें मागीर दाखयता मिक्स करून. सो हेचो जालें सगळें मिक्स करून आतां तें न्हू हाफ एन आवर मॅरिनेट करपा दवरपाचें. ओके, तुम जाता जाल्यार रातचे पासून करून रातचे कोरून ओवरनायट पासून दवरूं जाता. ओके, सो आतां आफ्टर हाफ एन आवर मेळटा तुमकां हें जालें केलें तें जालें हाफ एन आवर. आतां आमी तितून एक एग एड करया. ओके, आतां हांव घातो तितून 2 टेबल स्पूनची मैदा. ओके, ऑल पर्पज फ्लावर आनी 1 टीस्पूनच्या कॉर्नफ्लावर घातलो. ओके, इल्लो पिंच पूर्ण रेड कलर एड करता तितून. तुमकां तरी कलर नाका न्हू जाल्यार एड करूं नाका. ओके, ऑप्शनल तो तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें. आतां हें सगळें मिक्स करून घेया. ओके, सो हेचें हें मिक्स करून जालें आतां. आनी हेचो हिंगा ऑयल दवरला. ओके, तापोवचो ऑलरेडी तापोवन ते तापोवन दवरलो हांवें. आतां हांव ते एक एक बॅचान फ्राय कोत्तोलें. सो हेचें जालें आमगेलें. आतां सगळें उरलो आहा तें भाजून घेता. ओके, आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. हेचें फ्राय करून जालें. सो आतां हांव तुमकां तें ग्रेवी करूं जाय न्ही तें कितें कितें जाय तें दाखयता. हिंगा हेचो 10 गार्लीक क्लव्स घेयले आनी 2 ग्रीन चिलीज घेयले आनी बारीक चॉप केला तेंकां. ओके, हेचो अशें करून हे स्प्रींग ऑनियन घेयले हांवें. वायट सेपरेट दवरला आनी ग्रीन सेपरेट दवरला. ओके, सो आतां आमी स्टार्ट करूया कितें करून दाखयता तुमकां. थोडी करीपत्ताय जाय पडटली. ओके, लायक 2 टेबल स्पूनशी. ओके, आनी हेचें सॉस जाय पडटलें हॉट एंड स्वीट सॉस. ओके, हिंगा हांडी दवरल्या ती ऑलरेडी तापलो आहा. सो आतां तितून 2 टेबल स्पूनशें ऑयल एड कोत्तोलें. ओके, तितून आमी ते चॉप केलो न्हू चिलीज आनी गार्लीक ते एड करूया. सो बरो जाय तितून मातशें लायट ब्रावनीश जाल्यार पुरो. चडूय हें करूं नाका ना करपलो वास न्हू बर्न्ट गार्लीक जाता मागीर तुमगेर. ओके, सो आतां तें जालां. आतां आमी तितून इल्लें ती करीपत्ता एड करूया. ओके, आनी एक 1 मिनट अशें भाजया तें बरो करीपत्ता वास सुट्टी भायर. आतां तितून वायट स्प्रींग ऑनियन आहलो न्हू तो एड करता. ओके, तो ग्रीन न्हू मागीर एड करता चड भाजपा नाका सो तो मागीर एड करपाचो. हो मातसो भाजून जाय न्हू एक पयलीं घायला. ओके, सो मातसो सॉफ्ट जावपा पासून मातशें भाजया आमी. ओके, सो आतां आमगे हेचें जालें. सो आतां तितून ते ग्रीन स्प्रींग ऑनियन एड करूया. ओके, आनी आतां मातसो भाजया चड भाजपा न्हू मातशें अशें हाफ मिनट एशें दवरल्यार जालें. आतां आमी तितून तें हॉट एंड स्वीट केचप एड कोत्तोली. सॉस एड करूया. हाफ कपशें घायल्यार जालें. ओके,
बट तुमगे चिकन तरी चड हा जाल्यार तुम त्या प्रमाण मागीर एडजस्ट करूया. ओके ते मुगे जस्ट 500 ग्रॅम न्हू लायक हाफ किलोशें. सो आतां तेका मातसो लायटली खतखतें सेय ओके. एक न्हू हे सॉसा कितें टेस्ट खंयचो या वयणी बी जाल्यार मीठ बीठ घालपाक जाय जाल्यार ओके. सो तेका मातसो खतखतें सेय दी. सो तेकाच खतखतो येयला आनी हांव तितून आतां फ्राय केलो न्हू तें चिकन एड करता ओके. तें बरें मिक्स करून दिवया. तें बरें सॉसान न्हू कोट जावपा जाय ओके बरें. आनी मातशें 1-2 मिनट अशें दवरया आनी मागीर बंद करया. सो हेंचो रेडी आहा ओके. हॉट एंड स्वीट चिकन जालें म्हगेलें हॉट एंड स्वीट चिकन. केशें जालें तें सांगाय ओके. आनी तुमी घरा ट्राय कराय शुअरली ट्राय करा आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सान केशें जालें तें. आनी आमगे पियेसना सारकें लायक तें फेवरेट तें केलें. एवरी टायम चिकन हाडलें मामा हॉट एंड स्वीट चिकन कर म्हणटा. एवरी टायम तें कर म्हणटा. सो ओके. सो आयज तो हॅपी जातलो भाशेन तें केलें म्हूण. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमकां तरी हॉट एंड तुमकां केन्ना एमर्जन्सी करूं पडलें हॉट एंड स्वीट सॉस तरी ना जाल्यार तुमच्यांनी केचप आनी ग्रीन चिली सॉस आनी रेड चिली सॉस घालून करपा जाता ओके. हांव तें कितें यूज करता हॉट एंड स्वीट सॉस तें कित्याक तितून सगळें आसा तो तिखसाणें आसता गोडसाण आसा हांव तेंच यूज करता. बट इन केस इफ यू डोंट हॅव यू कॅन यूज दोज 3. केन्ना हांव तें ना जाल्यार हांव केन्ना तें घातालें कळ्ळें तुका. सो हितूक बरें ट्राय कराय तुमी ना जाल्यार मागीर तूं हें कराय ओके. सो हांव आय विल सी यू ऑल लेटर ओके. मेळटा तुमकां आनी काय ब्लॉगिंग बी काय केलें ना दीस हालीं चिकना रेसिपी शूट केली. सो तुम तरी मुगे आयची चिकना रेसिपी लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. टिल देन विल टेक केअर एंड आय सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय गुड नाईट. थँक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. सी यू ऑल टुमॉरो. बाय से बाय रे पियसन. बाय.